परत एकदा आर्चरी गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजच्या कॅम्पसान भितर ग्राउंडाचेर सुरू जाता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान फायनल कितें तयारी जाल्ली आसा तेजो नियाळ घेवपा खातीर आज हांगासर आयिल्लो आसात. म्हजे बरोबर सगळे वेन्यू कमांडंट आणि खास करून आमचो गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजचो प्रिंसिपल हे प्रत्यक्षात तांचे बरोबर मॉनिटर करीत आसात. आज आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात त्या व्हॉलंटियरांक रितसर ट्रेनिंग जातली. त्या दृष्टिकोनांतल्यान हेजो जो स्पोर्ट्स जो आसा तो 30 तारखेक सकाळी 8:30 वरांचेर किक ऑफ जातलो. एकंदरीत आज सांजचे म्हणल्यार किंवा एटलिस्ट बाय 28 फाल्यां इव्हिनिंग म्हणल्यार टोटल ब्रँडिंग सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो. बाकीचो सगळो जो आमचो डायनींग हॉल म्हणून नाका, बाकीच्यो सगळी फॅसिलिटी म्हणून नाका, पुलिसांक रावपाची स्पॅक्टेटर स्टँड, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तयारी जाल्ली आसात. आणि एज फार एज हो आर्चरी वेन्यू जो आसा हो स्वता आमी तयार केल्लो आसा. आर्चरी वेन्यू तयार करपा खातीर बरेचशें आमकां थोडी कासावीस जावचें पडलें, कारण पयलो आमी स्टँड वारें आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी लक्षांत घेवन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां करच्यो पडिल्ल्यो आसा. पूण डेफिनेटली आर्चरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट जावन आसा आनी तातूंत भितर सगळ्या खेळगड्यांक वेलकम करपा खातीर आनी हांगसरल्यान बरे तरेचो खेळ तयार आसतलो आनी ताचे सगळे आयोजनाची, नियोजनाची आणि प्रशासनाची सगळी जबाबदारी म्हणजे सगळ्या अधिकाऱ्यांनी घेतिल्ली आसात. आणि डेफिनेटली दीस आर्चरी वील कीक टू द नेक्स्ट लेवल. सर लोकांची एक खंत आशिल्ली की जेन्ना सकयल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर जेन्ना खेळ चालू आसा लोकांक भितर सोडिना, म्हणजे जर कोणी पळयतलो जाल्यार भितर नॉर्मली कशें आसा न्ही, लोकांक सोडीन म्हळ्यार सिटींग कॅपेसिटीच्या अवेलेबिलिटी काही गोष्टी असतात ना, कोणाकूच सोडिना म्हणटा ना. सपोज तशें जर आसत जाल्यार हांव डायरेक्शन्स दितलो आणि आय ऑल्सो गिव अ डायरेक्शन सुद्दां रायट नाव टू द वेन्यू कमांडंट आणि पुलीस की लोकांक हो फ्री एंट्री आसा. त्या दृष्टिकोनांतल्यान हांव पळयता आनी तो इशू हांव रिजॉल्व करता.